बसंती ओ बसंती तू मोनान मजा गेला जय ओ जय जय तुवें पिशे म्हाका केला लगीन तुजे कडे जाऊ खावे चितला लग्नाची खबर सोड रे विरू खातीर हांव बिला पयलेच नदरेन मोगान हांव पडलो तुज्या आय लव यू काळजांतान लग्नाची खबर बिरू कळली जाल्यार तो आमकां मारतलो फारान बसंती ओ बसंती तू मोनान मजा गेला. वा 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 अरे केजी हे चल्लां तें कितें सर बरे टायमार तूं हांगासर पावलो सर. आमचो हो प्रोड्युसर बाब खलील आनीक आमचो एक डायरेक्टर आसा हो धर्मेंदर आनीक हो आमचो विलनाचो रोल करता कूक तो आमचो एंटणी. आतां एक आमचो पिक्चराचो प्रोजेक्ट चलता ऑलरेडी कंप्लीट जाला बारीक एक ल्हानसो शॉर्ट त्या पिक्चराचो उरला. तें पिक्चर आतां बेगीनूच रिलीज जावपाचें आसा. पिक्चराचें नांव गोंयचे शोले. हय तितूंक भितर हें पिक्चराचें एक आमचें फेवरेट सॉंग जें आहलें तें आमी सगळे हिंगा रावन गुणगुणायतले मनाक आनीक तेच वेळार हांव म्हजी तयारी करून हांव काकोड्या गांवांत जॉनाशी म्हजी भेट जाली. त्या उपरांत चिंतलें की मातशी भोंवडी घेवया म्हणटच तुमी म्हाका चान्स दितात जाल्यार हांव म्हज्या माणका मोतया कार्यावळींतल्यान ह्या पिक्चराचेर थोडो भोव उजवाड घातल्यार तुमची तयारी आसूंक जाय. केन्ना केन्ना शिकवो केन्ना सरदार आयजूच शिगमो सरदार आयजूच आजूच वय सरदार चल या तयारेक लाग छोटो जी सरदार लाग या तयारेक चल सरदार. हय हें पिक्चर तयार करता आसतना हे पिक्चराची शूटिंग चलता आसतना तुमी कितले खूश जाले. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार खूब आसा. हें पिक्चर काडटा आसतना म्हाका आमगेल्या कुडचड्याचे सगळे भुरग्यांनी आनी म्हगे भाव जे आमचे कुडचड्याचे आसा तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो आनी हें पिक्चर काडपाक कितले त्रास पडले आनी पिक्चर म्हणटा कितें तें म्हाका कळोन येयलें. आनी सगळ्यांत चड म्हाका उपकार म्हणटा तो आमचो केजी बाबाचो. केजी बाब ना जाल्यार हें पिक्चर इतलें मुखारूच पावपाक शकना आसलें. आनी केजी बाबान हितूंक पिक्चराची स्टोरी बीन सारकी हें करपाक आनी ह्या पिक्चरान जी सॉंग जी बरयल्यात केजी बाबान आनी सॉंग म्हणलेंय बीन तेणें आनीक आमचे गांवचे भावाचोच म्हाका खूब उपकार आहा. आनी हो म्हाका फ्रेंड महेश गांवकर हो बांडोळचो ताका बरी हें आहा कला आहा बरी तकली आहा. तेणें म्हणलें तूं मुखार सर तूं कितली तुका हेल्प जाता तो आमी सगळे तुका आदार दितात म्हणून हे पिक्चरान हांवें हात घातलो. आनीक तेच भाशेन आमचो गांवचो MLA बाब निलेश काब्रालान तेणेंय म्हाका सांगलें तूं कितें कर तें कर आपूण तुजे सांगाता आसा म्हण तेजोय म्हाका खूब उपकार आसा. हे भाशेन हें पिक्चर म्हागेलें. गोंयचे शोले गोंयचे शोलेचेर आनीक उजवाड घालच्या आदी केजी आमचे बरोबर आनीक थोडे आर्टिस्ट आसात तांची वळख करून दिवचो ना. सर आमचो ठाकुराचो रोल करता बाब समीर शेख. तेच परी अमिताभ बच्चन आमचो बाब खैश शेख आनीक म्हजे बरोबर सगळीं सोंगां कांतारां जी हे फिल्माचें आसाय. मिस हेझल आमचें सांगे वयलें गोंयच्या आवाजाक गेलां जायते ऑर्केस्ट्रांनी सॉंग्सां म्हणटा. तेच परी आमच्या जॉनाक तुमी सगळे वळखतात जॉन. तेच परी हो आमचो धर्मेंदराचो रोल करता. आमचो खलील प्रोड्युसर हे फिल्माचो. मागीर महेश गांवकार आनीक आमचो एंटणी काकोडेचो. तर आमचो प्रोड्युसर खलील तुमी तुमची एक व्हडली जबाबदारी कशी ह्या फिल्माचे तुमी प्रोड्युसर म्हणटच ह्या फिल्माक गोंयचे शोले हे फिल्म तयार करपाक तुमकां कितलो सुमार देस्पेस जाला. हेजो अंदाज लावपाक आनी तुमकां आतां सांगपाक शकना. आजुनूय देस्पेस चालूच आसा. हें सगळें कंप्लीट जातरी मागीर हांव तुमकां सांगतलो. पूण हें पिक्चर काडपाक हांव मुखार सरलो आनी हो बाब आमचो अमिताभ बच्चनाचो रोल घेतला. तो रायटर प्लस आमचो डायरेक्टरूय बीन तो म्हाका 3 वर्सां आदीं फाट लागलेलो हें पिक्चर हें करया म्हणून. आनी तेन्ना हांव
तियात्रांक आनी हितू पिक्चरांक एक दोन पिक्चरांकूय काम केलां. तुमचो आनीक एक डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक दिवशात. होय सर. अमर अकबर एंटनी सरकारान कितलो इनाम दवरला रे म्हजेर? 15,000 सरदार 15,000. हांवें फकत 15,000. केजी खलील म्हाका म्हणटालो की जी कांताराची सायड आसा, जी बाजू आसा ती आख्खीच तुवें तुज्या ओंठांचेर आनीक बोटांचेर खेळयल्या. म्हणटच हेझलाक तुवें ताचो थोडो भोव उपयोग करूंक लायला आसतलो. हय, ताचो उपयोग करपाक कारण आहा. एक कॅसेटीन आमी पयले पाटी मेळ्ळी, हांवें आनी तेणें कांतार म्हणलें. तेन्ना म्हजे मिसिसीन म्हाका सांगलें, ही तूं गोंयचे शोलेची जी कांतारां बरयता, हांव घरा कडेन बरयता आसतना म्हजी मिसिसीन 2-3 फावटी आयकली. म्हाका म्हणपाक लागली, हे तुज्या सॉंगाक वॉयस म्हणपाक लागलो सारको हेझलाचो फिट जाता. हांवें हेझलाक कॉल करून सांगलें अशें अशें आहा, एक फिल्माक कांतारां म्हणपाक जाय. तें वडे कशेन हॅप्पी जावन तेणें ही 2-3 कांतारां सॉंगां, इट्स नॉट लायक कांतारां, ती आमची फिल्मी टायप केल्या हांवें. सो तितून ती फिल्मान ही सॉंगां तेणें म्हणल्या म्हजे बरोबर हेझलान. हेझल, जी ही कांतारां तुज्या हातान पडल्या उपरांत कॅजीन कांतारांक कांतारां तुज्या स्वाधीन करतोच तुजी खुशालकाय सांगशी. हय, जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम कांतारां पयलीं तेन्ना म्हाका खूब खुशाल जाली. पिक्चरांक म्हाका गायनां म्हणपाक मेळटात. आनी सो हांवें मागीर रोखड्यो लिरिक्स घेतल्यो केजी कडल्यान आनी रोखड्यो त्यो बाय हार्ट केल्यो आनी मागीर लास्टाक रिकॉर्डिंग केल्यो. आनी ही म्हाका डिफरंट टायप लागली, मातशें थोडी ऑर्केस्ट्रा टायप आनी थोडी कांतारां टायप. सो इट वॉज अ व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स फॉर मी. होय, म्हणटच म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स हेंच आयकूंक रावल्यात. ती तुवें बाय केली म्हणटच ह्या खिणांत तुका तुज्या ओंठाचेर ती आसतली. हय, केजी खंयचें एक एक्चुली मेन आमचें सॉंग आमी तुमकां ऑलरेडी म्हणून दाखयलां, पूण तें आमी सगळ्यान म्हणलो ताजो वॉस कोरस. पूण एक्चुली तें सॉंग हांवें आनीक हेझलान म्हणलां. तें हे परी, बसंती ओ बसंती तूं मोनान म्हज्या गेला, जय ओ जय जय तुवें पिशे म्हाका केला, लगीन तुजे कडे जावं खावें चिंतला, लग्नाची खबर सोड रे विरू खातीर मिला, पयलेच नदरेन मोगान हांव पडलो तुज्या आय लव यू काळजांतान, विरूक आमची खबर कळ्ळी तर जाल्या आमकां मातोलो फारा. बसंती ओ बसंती तूं मोनान म्हज्या गेला, जय ओ जय जय तुवें पिशे म्हाका केला. खरेंच म्हाका दिसता ते विरू आनीक जय बरेच रागार जाले आसतले, कारण बसंती तुज्या बरोबर आसा. पूण तो कॅरेक्टर वेगळो, डिफरंट. पूण हे कांतार हे बॅकग्रावंड. तर केजी आनीक दुसरें खंयचें कांतार तुमी सांगातान गायलेलें? सांगातान आमचे सांगातान एकूच हें सॉंग, बाकी तेजे आयटम सॉंग आहा दुसरें. हय, हे जाल्यार आनी खंयच्याय कांताराच्यो दोन वळी आमी आमच्या ऑडियन्साक मेळत जाल्यार. ओके, हांवें एक आयटम सॉंग म्हणलां, तें स्टार्ट परी जाता. बसंती त्रासान पडले जय विरू तुमकां लागून, बसंती त्रासान पडले जय विरू तुमकां लागून, म्हाका तो नाच म्हणटा कितें करूं रे, नाचूंक म्हाका कळना नुस्तें विकूंक हांव नंबर 1, नाचूंक म्हाका कळना नुस्तें विकूंक हांव नंबर 1, बसंती त्रासान पडले जय विरू तुमकां लागून. हय, म्हणटच कोंकणींतल्यानूय आयटम सॉंग जातात. हें थावें चड बरे तरेन थावें जालें. आनीक सिच्युएशना प्रमाणे ही कांतारां कंपोज करपाचे तुका एक चान्स पडलो, हो चान्स तुवें सोडूंक ना. ना.
तर हेझल ह्या पिक्चराची शूटिंग चलता आसतना केन्नाय तरी तुका सेटाचेर वचोंक चान्स पडला? ना ना हांव म्हज्या कामान इतलें बिजी उरलें की म्हाका पळोवपाकूय टायम मेळना. पूण केन्ना तरी तुका प्रोड्युसरान रिक्वेस्ट केलें की तूं यो मातशें आमचें शूटिंग चल्लां? आपयलोलें पूण म्हजे कामान इतलें बिजी उरलें म्हाका येवपाकूय मेळना जालें. केजी तुजे थोडे अनुभव? हांव पावलो तेंच्या शुटिंगाच्या स्पॉटार जायते पावटी, कित्याक हांवें ह्या फिल्मान इन्स्पेक्टराचो रोल केला. आनीक म्हजो हवालदार आमचो कॉमेडियन नेटो. सो खूब खुशालकाय भोगली हेंचे जे ते पार्ट जे आमकां जे एक इन्स्पेक्टर जावन पासून एक अशी कॉमेडी सिनां आमचे कडेन दिल्यो. आमी आमचे कडेन एक्चुली चोरांक बिरांक धरपाक गन आसपाक जाय आनी कितले वेपन्स आसपाक जाय, पूण हे पिक्चराक आमी पुलीस जावन चोराच्या फाटल्यान फातोर घेवन धांवतात चोरांक धरपाक. एक इन्स्पेक्टर फुल्ली विथ ड्रेस, ते टोटल डिफरंट सीन आमी केल्या ह्या पिक्चराक आनी म्हाका खूब खोशी भोगली. केजी देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं सर. हेझल म्हाका विरू आनीक जय हांच्या लागीं थोडी भासाभास करूंक शोक दिवचो. ओके सर. एकूच सांग भडकारा गाळ्या उच घालू. ओय तुमगे फोन आमकां लागलो आमकां. तुमचें हें पिक्चर गोंयचे शोले एक धर्मेंद्र आनी अमिताभ बच्चनाची तुमकां जेन्ना भुमिका करूंक हातून तुमी तयारी केली एज अ रायटर डायरेक्टर, तुझे अनुभव ह्या पिक्चराचेर थोडे बहुत सांगचो ना? सर जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम शोले पिक्चर पयलो ते पळयत रावतालो हांव. अशें चिंत्तालो की अशें एक बरें पिक्चरशें जावपा जाय आमच्या गोंयांत. आतां रामगडके शोले येयले तशें आमगे एक गोंयचे शोले म्हणून जावचें अशें म्हागे एक मनांतल्यान हें आशिल्लें. तर हांवें ती स्टोरी डायलॉग सगळे बरयले म्हणटरी हांव खूब जाणां कडेन गेलो हे प्रोजेक्ट घेवन. तितलें म्हाका कोणें हें केलें ना, पूण हे खलील बाब आमगेलो जेन्ना आमकां मेळ्ळो ताका हांवें एक पिक्चरां पयलें झुजारी आनी ताका 2-3 हितून काम केलां. तें पळोवन म्हाका अशें दिसलें तें बरें एक्टींग केलां आनी तो गब्बराच्या रोला सारको फिट आसा. म्हणून हांवें तेजे फुड्यान वचून ताका सांगलें हे म्हाका प्रोजेक्ट करपा जाय आनी म्हाका सामकी उमेद आसा ही करपाची. मागीर ते खलील बाबान म्हणलें पळया करया. अशें करून आमी खूब जाणां हें केलें, एकठांय केलें, एकठांय केलें हें केलें आनी आमकां 3 वर्सां लागलीं अशें हें सगळें एकठांय करपाचें आनी सगळें तकलें घेवपाक सगळें रेडी केलें आमी. रेडी करून मागीर केजी बाबान आमकां खूब सपोर्ट केलो हितून, नेटोन केलो, आमगे बाबा विरू हेणें सपोर्ट केलो. मागीर आल्बर्ट आहा, जॉन आहा, अमोल म्हण आहा, सगळे जाणांनी म्हाका खूब हें केलें, सपोर्ट केलें. तर म्हाका सामकें बरें दिसलें. आनी अमिताभ बच्चन म्हणटा तो महानायक, तेजे भशेन हांव तर केन्ना जावंक शकना, पूण हांवें दिसता म्हणून अशें हांवें तें एक तशें कपडे कॉस्ट्यूम बिस्ट्यूम घालून एक ट्राय केल्या. आवाज तर तशी ना म्हगेली, पूण मातशी स्टायल बिस्टायल तेजे भशेन केला, डान्स बीन तशें केला. आतां लोकांचें आसा तें डिपेंड. लोकांनी आमचें पिक्चर बरें खुशान पळोवचें आनी बरें चलचें अशें म्हागे उमेद आहा. तुजो साथी विरून कितलो साथ दिला? विरून खूब साथ दिला. तो एक्चुली म्हागे मोशें भाव आनी तेजे फुडें हांव गेलो. हांवें म्हणलें तूं विरूचे रोला आसा परफेक्ट आहा, तूं तसो आसा दिसता बीन, तूं प्लीज आमच्या पिक्चरां येवचें. तेणें सपोर्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक बरें दिसलें आपण हें रोल करपाक आनी तो तयार जालो. म्हणटच म्हाका म्हजे बरोबर धर्मेंद्र आनीक विरू आसा, आमी एक सेल्फी खरेंच तुमच्या बरोबर महान मनीस पिक्चरांतले व्हड हे पिक्चर गाजलां. हेचे म्हाका दिसता चडांत चड शो जाल्यात ते शोले पिक्चराचे आनी खूब वर्सां हें पिक्चर चल्लां. आनीक हे जे डायलॉग म्हणजे जो तुमचो प्रोड्युसर म्हणटालो खलील की हे पिक्चराक तुमी एक कॉमेडी सट्टन दिला. चडशे कॉमेडी केला म्हणल्यार कितें म्हागे एक थीम आसलें की लोकांक हांसोवपाचें. आयज काल लोक चडशे हांसपा जाय लोकांक आनी तांकां मातशी फायटूय जाय, कोणा रोमॅन्स जाय, ते सगळे आमी मिक्स मसालो केला आनी सॉंग बीन बरें केल्या
अशें करून आमकां केजी बाबान बीन त्या सॉंगा लागून सपोर्ट केला. मागीर आमगे सदरुद्दीन बाब समीर म्हणटा तो हो जो ठाकूर जाला तेणें सारके आवाज बिवाज काडून बरें एक्टींग केला आनी आमकांय तेणें शिकयला. आनी आमी व्हडले हे न्हू, फस्ट टायम हांव हें एक्टींग करता आनी खूब त्रास काडला. म्हळ्यार तेतून स्टडी केली खूब आनी कितें मिस्टेक जाले जाल्यार आमकां मातशें समजायताले बीन, हांवूय बीन तेंगे कितें मिस्टेक जाली तेंकां समजता. अशें करून आमी हें पिक्चर रेडी केला. जय आमी मुखार या. थँक्यू. जय तुजो एक डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक. हय आसा एक डायलॉग हांव म्हाजो डायलॉग एक आसा, एक अमिताभ बच्चना डायलॉग तो हांवें घेतला त्या पिक्चरान. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है जैन शाह. म्हणटच ह्या पिक्चरान तुमी हिंदी वापरल्या. मिक्स आहा दोन्ही मिक्स म्हळ्यार ते मातशी घेतला. एक्चुअली कोंकणी पिक्चर तेतून एक डायलॉग अशें घातल्या म्हळ्यार ते अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र मातशे लोकांक तशे डायलॉग मेळपा जाय म्हणून ताका लागून मातशी घातल्या. म्हणजे तो फील दिवपाचो तुमी प्रयत्न केला. हय प्रयत्न केला. फूल एक्चुअली कोंकणीचा थोडे डायलॉग चुकोवन ते मातशे आमी मिक्सअप केलेले आसा म्हळ्यार लोकांक आनी एंटरटेनमेंट मेळपा जाय म्हणून. आतां आमी गब्बराच्या गांवांतल्यान पलतडी पावले म्हणटच एक तुमचो दोगांचो डायलॉग बरोबर आसा तो तुमी म्हणचे नात. हय आसा, खूब डायलॉग आसात. असं खूप एक डायलॉग. जय तू जेन्ना बसंती सोडपाक गेल्लो तेन्ना माझे लग्नाची खबर त्याचे कडेन उलयला मरे तुवें. तू कांयच बी नाका विरू, तुगे काम डन केला हांवें डन. थँक्यू जय थँक्यू. अशें जायते अशें आमी डायलॉग्स खूब आसा. आनी एक डायलॉग म्हाजो आसा जेन्ना म्हाका बांदून दवरलेलो आसता तेन्ना हो डायलॉग आसता. बसंते तुवें कुत्र्या हुजेर मत नाचना. हो एक डायलॉग आसा. अशे बरे डायलॉग घातले आमी. फकत ह्या शोले पिक्चरांतले डायलॉग तुवें कन्वर्ट केल्यात काय आनीकूय थोडे. ना आमचे सगळे नॅचरल डायलॉग न्यू सगळे कोंकणी म्हागेलेच आसा बट तेतून थोडे आमी घातल्या, चड घालूना. म्हळ्यार कितें ते शोले कॉपी न्हू, ह्या ऑपोजीट शोले ह्या फूल कॉमेडी शोले पिक्चर. लोक येतले पळोवपा शोले पिक्चर काय म्हणून पळोवपा, पूण ते आमी ऑपोजीट डिफरंट शोले केला आनी लोकांक सामके आवडटले कॉमेडी अशें हांव हें करता. फ्रेंड तूं म्हजो फ्रेंड, सांग कोणाचे वाजोया बँड. अरे फ्रेंड तूं म्हजो फ्रेंड, सांग कोणाचे वाजोया बँड. फ्रेंड तूं म्हजो नंबर वन, कोणाच्या घालता कानार. काम करपाची गरज ना, पैसे असले बळसात. चेडवाच्या फाटल्यान तूं धांवनाका, पयशे असल्यार कितली चेडवां मेळटा तुका. चेडवाच्या फाटल्यान तूं धांवनाका, पैसे असल्या कितली चेडवां मेळटा तुका. अरे फ्रेंड तूं म्हजो फ्रेंड, सांग कोणाचे वाजोया बँड. हय खरेंच. म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमी सगल्यांनी बरोबर मेळून तो मुखार हाडला. आनीक हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरता आसतना एज अ डायरेक्टर ज्या आर्टिस्टांची गरज पडल्या तांकां तुवें एकठांय केलें. पूण हे फिल्म जेन्ना एडीट जाता, एडीट केला. एडिट केला. हय एडीट करता आसतना थोडे तुजे बरे अनुभव सांगशी जे पड्ड्याचेर तुका स्क्रिनाचेर दिश्टी पडल्या उपरांत तूं खूश जालो. हय स्क्रिनाचे म्हळ्यार अशे खूब बरे शॉर्ट्स आसा आमचे. म्हळ्यार केजी नेटो जेन्ना कॉमेडी करता, इन्स्पेक्टर रोलान येतात, ते अमर अकबर एंथोनी म्हणून 3 जाण आसा आमगे, तेगे विलन ते हेजे गब्बराले मनीस, तेन्ना ते तेंची फाटल्यान फातर घेवन धांवता. हे एक सपरेट कॉमेडी एक पळोवपाक मजा येतली लोकांक. मागीर दुसरी म्हणल्यार जेन्ना हिरोईन नुस्तें विकता त्या पिक्चरान, एक डिफरंट घेतला आमी नुस्तें विकपी. आनी हो आमगे विरू बाब आसा तो हे पिक्चरान मटको घेता अशें आमगे हें आसा. आनी हांव आसता तो तेजो फ्रेंड साम घट. हांव बॉम्बे वचोन मातशें डान्स बीन शिकोवन येता. मागीर हो विरू हांव म्हाका घेवन येता. मागीर सावडे कशें आहा कितें सगळें सांगता. आनी खूब हेतून पळोवपा लोकांक मजा येतली जेन्ना ट्रेनीन आमी येता
आनी जेन्ना फायट जाता तेन्ना कॉमेडी जाता सगळे एंटरटेनमेंट आमी हितून घातलेले आहा हितून सॉंग बीन बरें पडल्या ताका लागून हांव खूब उमेदीन आसा हे पिक्चर बेगीन रिलीज जावचें. सावड्डेचो बाजार ह्या पिक्चरान चित्रायला. चित्रायला ते आमी शिगम्याचे घेतला हितून तेतून गब्बर आनी आमगे बाब हो ठाकूर बाब त्याच्या फाटल्यान धांवता हात नासता तेका आनी तो तेच्या फाटल्यान धांवता आनी तो सायकल घेवन आमगे बाब गब्बर घोडे ना हितून सायकल घेवन धांवता आनी मागीर तेका सायकल पंक्चर जाता तेंय घेतला आमी तो सायकल उबारून धांवता तें बीन एक कॉमेडी घातला अशे खुबशे कॉमेडी आमी हितून हें केला म्हणल्यार लोकांक एंटरटेनमेंट करपाक. तुका कितें दिसता की लोकांक हे पिक्चर आवडटले? हय हितून कॉमेडी आसा आनी प्लस शोले म्हणटा ते फेमस न्ही पिक्चर तेजे वयल्यान मातशे लोक इंट्रस्ट घालतले तेजेर. हय आयचे जे तरणाटे जायते भुरगे अशीं पिक्चरां करपाची तांच्या काळजांत खूब उमेद आसा. तुमी नवेच कलाकार आनी नवे कलाकार म्हणना पूण ह्या पिक्चराचे नवे कलाकार. तर जे नवे भुरगे ह्या पिक्चरांनी फुडें येवपाक सोदतात जावं पिक्चरां तयार करूंक सोदतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता एज अ रायटर डायरेक्टर? एज अ रायटर डायरेक्टर हांव हें सांगूंक शकता की आमच्या गोंयांत पिक्चर म्हणटा ती खूब कमी जातात म्हणटा ते जे नवे तरणाटे आहा कोण बरे बरोवपी कोणी आहा तांकां तेंच्यांनी मुखार सरचें आनी बरें बरें पिक्चर काडचें लोकांक एंटरटेनमेंट करपाचें. समीर बाब तुका येवकार. थँक्यू. एक बरो एनावन्सर ऑर्केस्ट्रांनी आपले योगदान ताणें दिलां तेच बरोबर एक बरो कॉमेडियन. तर ह्या पिक्चरान गोंयचे शोले हातूंतली तुजी भुमिका तूं सांगचो ना? सर गोंयचे शोले हे 1975 जे शोले आसा तितूंतल्यानूच ते डिरायव्ड जाल्ले आसा. कैसान ते कंप्लिटली चेंज केला कैस आमगेलो रायटर आनी 1975 म्हळ्यार आयच्या 41 वर्सां पयलीं जेन्ना शोले पिक्चर आयले तेजे मागीर 41 वर्सां नंतर हे जे पिक्चर जे येवपाक लागलां ते खुबशे हितून फन आसा. फन अनलिमिटेड आसा कॉमेडी आसा हितून सॉंग्स बरे भशेन बरे पैकी बरयल्ले आसा कॅजीन आनी खूब फन आसा. तर म्हगेले सगळे लोकांक गोंयच्या लोकांनी जर हे पिक्चर मुजरत पळोवचें पळयत जाल्यार 100% तांकां फन हांसपाक मेळटलें एन्जॉय करतले हे म्हगे 100% गॅरंटी आसा. आनी हांव जो कॅरेक्टर करता तो संजय कुमारान जो केल्लो शोले पिक्चरान तो हय ठाकुराचो रोल हांव करता. आनी ह्या पिक्चरान चेंजीस अशें केल्ले आसा की ठाकुराची चली बसंती आसा आनी हे ठाकुराची चली बसंती म्हणटा हे कॉन्सेप्टूच असो दिसता खंय ना खंय फन येता थंय हांसपाक मेळटा. सो ठाकुराची चली बसंती आसा आनी बसंती नुस्तें विकोन बापायक पोसता तेजी बायलूय बीन आसा ठाकुराची बायल आसा आनी हे अशे तरेन घडयल्लें आसा की एकदम फन मेळटलो आनी मजा येतली गोंयचे शोले ह्या पिक्चर. समीर बाब एक डायलॉग. चली नुस्तें विकपाक गेल्ली आनी बसंती नुस्तें विकोन जेन्ना तें परत येयलां तेन्ना ताका लेट जालो म्हणटकच ठाकुराक राग येयल्लो आसा आनी राग येवन तो कसो तापयता तापोवप सुद्दां मोगानूच आसा तें हांव सादर करतां. बसंती लेट येयल्यार बसंती फुडें आसा आनी ठाकूर ताका सांगता बाय बसंती तुका येवपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो गो. लास्ट मागीर कशें आसा ती स्टोरी आमी एंड सांगूंक शकना ते खंय ना खंय म्हाजो सस्पेन्स आसा कित्याक कंप्लिटली पिक्चर जे आसा ते एंड जो आसा तेजेरूच चड फन आसा. सो ठाकूर प्रयत्न करता गब्बराक मारपाचो तो सक्सेसफूल जाता काय ना हे पिक्चर पळयतकच कळटा. तुका कितलो वेळ लागलो कितले दीस लागले शूटिंग तुजो तुका वेळ दिवपाक? म्हाका कैसान जेन्ना एक्सप्लेन केलो कॅरेक्टर तो आयिल्लो म्हाज्या घरा कडेन आयलो उलयले आमी तेजे मागीर इमिजिएटली म्हाका कळ्ळें की बाबा हो कॅरेक्टर हांव करपाक पावतलो अशें कित्याक हेजे पयलीं हांव एक मिमिक्री आर्टिस्ट हांव संजय कपूर धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सलमान खान हें सगळ्यांची हांव मिमिक्री करता. तर कॉमेडी खंय ना खंय लोकां कडेन हांव पावयता ऑन स्टेज लायव्ह. सो हो कॅरेक्टर करपाक म्हाका व्हडलोसो त्रास जावं ना. आनी खंयचोय कॅरेक्टर जर सांगिल्लो जाल्यार म्हाका चिंतपाक पडटा आशिल्लें. शूटिंग कंप्लीट जावपाक जवळ जवळ 3 महिने गेले ते पूण हांव तुजो कॅरेक्टर म्हजो कॅरेक्टर वीकली ट्वायस जो आसा ते आपयताले म्हाका आनी शूटिंग अशी कंप्लिटली 3-4 महिने म्हाका कंटिन्यू वचप येवप जालें. सो म्हागेलो एक्चुअली पार्ट फूल मुवीन भोंवना पूण खंय ना खंय तो हांवें जो केला तो म्हाज्या हिशोबान हांवें 100% म्हजो दिला. समीर बाब देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. गोंयचे शोले हे पिक्चराची शूटिंग चलता आसतना तुमी तुमचो कितलो वेळ दिलो?
म्हागे सांगपा म्हळ्यार सर पळय हांव बारीक गांवांतल्यान भांडोळ म्हण थंयच्यान डायरेक्टर जो आसा गोंयची शोलेचो तो म्हागे सामको क्लोज फ्रेंड पयलीं साकून. तेणें म्हाका सांगलें मागीर ठाकुरा घर दाखयलें तें म्हागेलें घरां शुटींग चल्ली आनी मागीर जी रानांनी जी आमची सायडीन ती वाटे काल्यां बिल्यां कुळ्यां ते सायडी जी शुटींग पळय कितें गब्बर सिंगा अड्डो दाखयला तो सगळें लोकेशन म्हाजेर सोडलें तेणें म्हणटकीर तितूंतल्यान मागीर हांव मुखार वचत रावलो. जेन्ना ते सर आमकां केन्ना आपयता पळय तेन्ना आमी टायमार वयताले आनी तांकां हेल्प करताले सर. पूण तुमकां पिक्चर कशें लायक जाला? बरें पिक्चर लायक जालें सर. फक्त लोकांक चोवपा जाय लोकांक उमेद हाडपा जाय तेन्ना आमकां आनी उमेद येता सर. तर खलील भाई हय सर. ह्या पिक्चराचेर तुजें निमाणें कितें सांगपाचें आसा? हय सर म्हगे ह्या पिक्चरान निमाणें सांगपाचें म्हणल्यार जे आमगेले प्रोफेशनल कॉमेडियन बाब सेल्वी आंबे आनी जुनियर बच्चन म्हूण हे म्हाका जाय आशिल्ले पिक्चरां. आनी हे पिक्चरां म्हाका कितलो टायम जाल्यार जाता म्हयने 2 म्हयने 3 म्हयने पूण म्हाका ते जाय आसले कित्याक ते बिजी मनीस. बाब सेल्वी तर सामकोच बिजी आसता कित्याक तेका दिसा 2-3 आनी वयल्यान म्हणटच तेणी तुका टायम दिवन ह्या पिक्चरान ते आसात. हय म्हणटरी म्हाका तेन्ना तो सेल्वी बाबाला हांव सामको घट फ्रेंड पूण सेल्वी म्हाका तितलो अडको नासलो. पूण हांवें बाब केजी सांगलें म्हाका बाब सेल्वी जायो. म्हाका केजी बाबान सांगलें की तेका टायम तितलो मेळपाना तेगे टायम हें करता जाल्यार तेका हें करचो पडटलो तेका सारकें विचारून हें करूंक पडटा. मागीर तूं कितलो टायम घे हांव तेका लागून 2 म्हयने 3 म्हयने शुटींग देखून बंद जाल्यार जाता पूण म्हाका सेल्वीच जायो अशें म्हूण तेजी फाट लागून तेजी पांय पडून म्हणजे एक रिक्वेस्ट करून हांवें मागीर लास्ट सेल्वी बाबा हाडलो आनी ह्या पिक्चरान आमगे कॉमेडी म्हूण हें केलें. म्हाका तेंचोय खूब उपकार आसा. बाब आंबेनूय बरें म्हाका हेल्प केलो. कॉमेडी तेणें बरयली बाब आमगे केजी काकोडा हेगे सांगण्यान. मागीर दोगांय येवन आनी मागीर तेगेलोय बीन सोयऱ्यांचो बाब आमगेलो जुनियर लुईस बच्चन तेणेंय बीन हें करून म्हाका हे पिक्चरांक आनी स्वभाव हाडली आनी पिक्चराची उमेद आनी मुखार हाडली. तांकां लागून हांव तांकांय बीन काळजांतल्यान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. आनी हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानच आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.